दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 1 तारीख 2024. पयलें वाचप जुआवन केल्ल्या उगडापण पुस्तकांतलें अध्याय 7 वाक्य 2 ते 4 पर्यंत आनी अध्याय 9 वोळ 14. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवंत देवाची मोर हातीं घेवन उदेंतींतलो तो उठून येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हणून पदवी आशिल्ल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें भोवमान म्हळें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपालाचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाधक करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4,000 म्हणून मेजिल्लें म्हाका आयकलें. इस्रायेलाच्या सुमेस्त कुळयां मदले ते. हें जातच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांजमो हांवें देखलो. तातूंत सर्व देसाभासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक धोवें न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शियासणां आनी शेळये समोर उबे आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणटालो, तारण शियासनार बसयल्ल्या आमच्या देवातावन, तारण शेळयेतावन. शियासणा भोंवती मलगाड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आशिल्ले सुमेस्त देवदूत शियासणा समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयतें आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवां मलगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय देंवन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार हेस्स ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 26 1b ते 2, 3 ते 4 ab आनी 5 आनी 6. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्यां वयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोवंक मेळात? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोणाक तें योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज उबारिना, तसल्याक फावो. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारक देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवन अत्रेकतात ती हिंस जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. दुसरें वाचप. सांजुआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 3 वाक्य 1 ते 3 पर्यंत. पळया, कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. निजा की आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखलो ना. मोगाच्यानो, आतां तुमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जाताल्याव तें आमकां येदोळपर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखताल्याव जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जाताल्याव म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलो हर एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वाक्य 1 ते 12a पर्यंत. लोकांचो जोमो पळोवन
जेजू दोंगर चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे सरशीं आयले. तेवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ते कितले भागी, सर्गींचे रास तांचे. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी भोळी कितली भागी, पृथ्वी जातेली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी, तीं दोशी जातेली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी, सर्गींचे रास तांचे. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक आनी सर्व तरांचीं घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. संवसारी जिवीत एक पॉयंट, ते एक निरंतर झूज. क्रिस्ताचे सोजेर जावन आसचे आमी, आमची धांव धांवाजे आनी आमचें झूज झुजाचे. अशें जोडीचे आमी नितिवंतपणाचो मुकुट. देवाचे कृपेचे बळान बरें आशिल्लें विंचून वायट सांडूंक निरंतर झुजोन जैत आपणायतात ती सर्गींच्या आनंदांत भाग्यवंतांचे मेळींत क्रिस्ता संगी एकवटीत जावंक पावतात. आज पवित्र सभा जैतेवंत जाल्ल्या सर्व भाग्यवताचो उगडास काडटा आनी देवाक दिन वाचता. पवित्र सभेंत देवाचे खुशे खालतीमान घालून देवाच्या उतर प्रकार जियोन सोम्याचे 8 भागी तांचे जिणयेंत पाळून भाग्यवंतपणाची जिणी जियेल्ले जायते आसात. थोड्यांक पवित्र सभेन भाग्यवंत म्हूण परगट करून आल्तारीचो मान दिला, पूण जायत्या जाणांक हो मान फावो जावंक ना. तांचे मदें आमची मालगडी, आमची फिरगजेची आनी आमच्या कुटुंबाची आसात. ह्या दिसा पवित्र सभे संगी तांचो उगडास काडून देवाक दिन वासया. आमच्या ह्या संवसारी पयणांत समेस्त संत भक्त आमकां एक देख, तांची जिणी आमचे जिणयेक प्रेरण. आमचे वाटेक उजवाड दिवचे दिव्या खांबे ते. जर समेस्त संत भक्त मरी माय आनी जेजू संगी मेळोन आमचे पासत जेजू लागीं विनंती करतात म्हणलें भावार्थान मानून घेवया आनी आमी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक तांच्या मागण्याचो आदार मागया.